देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयतशिल्ले तुमकां सगळ्यांकय कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. कर्नाटकाचे नॉर्थ कॅनरा डिस्ट्रिक्टांतू आसचे अंकोला हांगासचे हनुमट्टा म्हणलेले कडेन आसचे आमगेले कुलदेवस्थान श्री लक्ष्मीनारायण महामाया संस्थान. ह्या देवस्थानाचे दर्शन आम्ही देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमांतू पुढे केल्लेलें आसा. हांगा आसची महामाया देवीक भंगरा महामाया म्हूण आपयता ती. केदना गोवाचे नागवे म्हणलेल्या गांवांतून भक्तजन थंय तुकून देवाल सानिध्य ह्या गांवाक घेवन आयलेत की तेदना महामाया देवी नारलां भितर तुकून तिगेले सानिध्य हांगा येवच्याक तिणें जनाक प्रेरेपण दिली. तांणी नारळू घेवन हनुमट्टा म्हणलेले हे हनुमंतानाचे देवस्थानांत दवरून रात्री न्हिदले खंय. सकाळ उठा तेदना त्या नारळ आशिल्ले कडेन एक वल्मिका जेवो एक रोयण म्हणटा ती एक हुंतू म्हणटा कन्नडान ते वाड्डून होड जावन थंय रावची सूचना देवीन दिल्ली खंय. आजी हें क्षेत्र एक होड पुण्यक्षेत्र जावन हजारो भक्तांनी भेट दिवची तसले एक क्षेत्र जाल्ला. हांगा जेवचे नवरात्री उत्सव एक विशेष उत्सव जावन आसा. ताजी दृश्यावळी आमी आयचे ह्या कार्यक्रमांत पळोवया. भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण घोर भवसागर तारण के कारण. अंकोलाचे हे श्री लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थानाची महामाया देवी सारस्वत लोकांक तशीची दैवज्ञ ब्राह्मणांक एक कुलस्वामिनी जावन आसा. नागवे गांवाचो एकलो धनिकू नागवेकर म्हणलेल्यान हांगा येवन देवी लागीं प्रार्थना केली की म्हाका एक संतान भाग्य एक चेडू जावका म्हणून. तेन्ना देवीले एक खंयचे एक आशिर्वादा निमित्त ते ताका चेडू जाल्ली खंय. तेन्ना ताणें भांगराचे महामायाले एक बिंब एक प्रतिमा कोरून ह्या देवस्थानाक सेव दिल्ली खंय. असली देवी भंगरा महामाई म्हणून घेता. ह्या देवील उत्सव म्हळ्यार हिक भायर काडून थंय उत्सव करताची 5 जेवो 7 वर्सां एक पटी. नवरात्री वेळारी जाल्लो श्री महामाया देवीले उत्सव आयचे ह्या कार्यक्रमांत आमी पळयत आसती. ह्या वेळारी एक वडा पंचमी म्हणलेले एक विशेष कार्यक्रम जाता. खतखत तेल्लांतू भक्त हात घालून वडो भायर काडचे तसलो हो कार्यक्रम हें आमगेले नॉर्थ कॅनरांतू सुमार देवस्थानांतू पळोवच्याक मेळटा. असले एक विशेष उत्सवाचे दृश्यावळी वरेन आयचे ह्या एपिसोडांतू आमी पळोवच्याक आसत. नवरात्री वेळारी भक्तान देवाक मडस्तान या लोटांगण घालचे एक मस्त जनप्रिय रिवाज. तांगेले खंयचे काम जाले नंतर सांगून घेतिल्ले अंगवण पावोवची सेवा ही. थोडे भक्त ह्या देवस्थानांतू स्वयंस्फूर्तीनय त्या वेळारी मडस्तान सेवेंतू भाग घेतात. 1, 3, 5 अशी तांणी सांगून घेतिल्ले तितले संख्येचे लोटांगण घालचे आसा. हांगा चलचे लोटांगणा सेवेक गांवकर पै कुटुंबेचे सदस्य सुरवेरी हें कोरून चालन दितात. देवाल प्रतीचे एक संपूर्ण शरणागतीचे संकेत म्हणून आमी ह्या सेवेक लेखवेत. सकाळी पुढे हे सेवा चलता.
हक्का लोळती सेवा म्हणूनय आपयताती. नारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नाम निज आभरण नारायण नाम निज आभरण शरणागत जन के सदैव रक्षणा नारायण नाम निज आभरणा शरणागत जन के सदैव रक्षणा परम पुरुषन नाम उच्चारणा. प्रथम जावन हांवें पूज करता जाल्यार म्हगेले लक्ष्मीनारायण तशीची मामायक तशीची म्हगेले प्रिय गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याक वंदन करताची सर्वांक आमगेले यूथ ऑफ GSP तर्फेन स्वागत करता. तशीच ह्याच्या दिवसाक आमगेल्या देवस्थानांतू एक दिव्य भव्य व्हड दिवस तशीची हे व्हड दिवसांतू विशेष जावन आमकां पेड्या पंचमी तांतूय आमगेले भांगरामामे उत्सव तो देवान निरोप दिले मागीर जवतसल उत्सव प्रति वर्षाक वड्या पंचमी जाता जाल्यार भांगरामामे उत्सव आसना. भांगरामामे उत्सव म्हण सांगल्यार देवाक 5 वर्सां नंतर आमी देवाक एक प्रश्न घेताचे 2 धवी फूल तशीची 2 तांबडे फूल एक आमगेले केळीचे सुकिले शेणवात म्हणटाचे आमी सुकील पानां तूं घालून देवाक निरोप नेमगुचो. देवान धवी फूल दिले म्हणटा जाल्यार मात्र आमी हे भांगरामामे उत्सव आश्वीन शुद्ध अष्टमीक सकाळी ते भटमामाले हातांतू अपसिताची मागीर वद्य द्वादशी पर्यंत तो उत्सव जाता. आमी धनत्रयोदशी दिसाक ती वापास भितरी दवरचे अशी आमगेले एक प्राकृतून येयले जाल्यार आमगेले संस्थानाचे रिवाजा प्रकार आमी ते उत्सव करून येयले आसाचे. देवाल दया आनी आमगेले संपूर्ण एक आमी वैदिक वृंद की आमकां धर्मदर्शी मंडल की आमगेले गांवकार मामान की संपूर्ण सहकार करून आमी क्लप्त समयाचेर एक प्रसाद भोजन एक 2 घंट्यारी जेवत तशी आमी तांतू भितर सक्सेस पाविल्ले आसाची ते सांगच्याक म्हाका खुशी जाता. भवरोग वैद्य नारायण निरलु याव भयवू नमगिल्ल लक्ष्मीनारायण चरणारविंद गोविंद गोविंद नवरात्री महोत्सवाचे भाग जालेले वडा पंचमीचे विशेष सेवा ह्या देवळांतूय अत्यंत भयभक्तीन आनी श्रद्धापूर्वक रितीरी चलता. देवी महामायाले जयकार करतशी भक्तान सेवेंत हाडलेलो तांदूळ गोड गोव केळी काजूबी असले खाद्य घालून कांडून आनी मिक्सिंतू मिक्स करून वड्याचे पीठ तयार करतात. हंतू अर्चक सेवादार आनी कार्यकर्ता भाग घेतात. अशी क्विंटल भरी पीठ तयार जाता. त्या दिवसू यज्ञशालेंतू हवन चलता.
वडा सेव कोरचे फुडें ಕೆಲವು विधिविधान आसती. तांतू भगवती देवळांतू एक आरती देवीक चलता. त्यानंतर ग्रामदेवाक आनी वरलेल 7 परिवार देवांक प्रार्थन करून वडे सेवेचे काम प्रारंभ जाता. बुद्धी प्रेरणा सूचना आमका समयात संदर्भात तुम्ही देऊ का? तुझे संपूर्ण अनुग्रह कृपा दृष्टी रक्षण आमगे घडीबलाव का? आमगे समस्त नागवे संस्थानाचे अखंड कल्याण करगेन बरे पडकंचुरंदी देवा ग्रामपुरुषा दुपाव. देवाल मुखारी सेवादारान दिल्लेले नारळ त्याला हून करताती. तांतू फूल जेवो तीर्थ घाल्यारी तें पटपट म्हूण सावंड करून उसळना. हें थंय आशिल्ले जनाले श्रद्धा भक्तीचें एक निदर्शन. भटमामू वड तयार करताती, तेल्लांत सोडताती. आंगवण सांगून घेतिली भक्त आनी अर्चक वर्ग आनी थंय येईल भक्तांतू ಸ್ವಲ್ಪ जन त्या तेल्लांतुले वडो भायर काडटाती. हें पळोवच्याक हजारांनी भक्त येताती. नवरात्रीचो हो महोत्सव सकाळांनी एक पटीपुणी पळोवका जालेलेची. चेरतील पावसानिमित्तान ही प्रार्थना प्रयाणानिमित्तान तुमचं तापत ज्ञानाशी तशी संपूर्ण तुका रक्षण जाऊ का? श्रद्धेन भक्तीन तुका चरणात मागणी दवरलाच देवा. संस्थाना तुसर भांगरामा उत्सव न भूतो पहिल खंचे रीतीन अशी उत्सव झाला ना अशी म्हणले एक कीर्ती तू हटून येऊ का? तुका चरणात मागणी दवरलसा परिपूर्ण कर आमक सर्वांक रक्षण कर. देवी श्री नारायणी दारिद्र्यध्वंसिनी शोक विना.
नवरात्री वेळांतू देवाक चोलचे चामर सेवा आनी इडिगाय सेवाय नांव आंकपाविल्ले कार्यक्रम. इडिगाय सेवेंतू मेळ्ळेले नारला कुडके जन धरताती. तें तांगेल घरांतू दवरल्यारी अभय मेळटा म्हणलेलें तांगेल नंबीक जावन आसा. देवी श्री नारायणी, देवी श्री नारायणी. दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी. दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी. आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता. आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता. देहि भक्त श्रीपति चरणारविन्द प्रति. देवी श्री नारायणी, देवी श्री नारायणी, देवी श्री नारायणी. आज हांगा वड्या पंचम चलते आसा आमगे लक्ष्मीनारायण मामाया देवस्थानांतू. हे वड्या पंचम म्हळ्यार व्हड परू काल. आज तुमी पळोवच्या पुरो सकाळचो केळी फुलां ताट दिले. ते केळी फुलां ताट हांगा वड्या येवंक वड तयारी सुमार आज आमगेले भांगरा मामाय उत्सव आसा देखून एक 15,000 वड तयारी करची आमगेले तयारी आसा. तशींच आज 8 ते 10,000 लोक जेवचे तसले आमगेले एक्सपेक्टेशन आसा. त्या दृश्टीन तयारी चलते आसा. वॉलंटियर उठलो काम करते आसाचे. हांगचे आमगेले कुळावी आनी अर्चक आनी मॅनेजमेंट उठ्ठू मेळून एक मतान काम करते आसा आमी हांगा. आनी हे पंत भांगरा मामाय पळोवचे जाल्यार की सांजे वेळार बी आज मस्त लोक आमगेले कुळावीतले न्हय परगांवतल्यान बी लोक येतले. आमगेले सर्वाल उद्देश म्हळ्यार हांगा शिस्तिरितीन जेवका म्हणल्या उद्देशान प्रत्येक वेवस्था केल्ली आसा आमी हांगा. सेक्युरिटी उरो, पार्किंग उरो आनी क्लिनिंगा उरो प्रत्येक दृश्टीन केल्लें आसा. तशीच एक 200 लोक वॉलंटियर कडेन जेवणा वेळार येवन घेवन भाग घेतले. आनी विशेष म्हणून सांगल्यार हांगा भितर हॉलांत 1,000 लोक आनी भायर 3,000 लोक एट ए टायम 4,000 लोकांक जेवचे हे संभ्रम पळोवंक तशें आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रसाद भोजन आनी वड्या खातीर उठलोक हांगा जमतले. सर्वांक लक्ष्मीनारायण मामाय देवाल आशिर्वाद मेळटलो म्हूण आमी लेखतात.
ह्या वर्ष कसं म्हणून झालं भांगरा मामाई उत्सव म्हणून विशेष उत्सव हो म्हळ्यार प्रति वर्ष जायना हो काही वर्सां नंतर जाता हाका भांगरा मामाई ट्रस्ट म्हणून आसा ते ट्रस्ट आसा करून एक अमकितलो पयशे सुद्दां तांकां कलेक्ट जाल्लो उरता ते कलेक्ट जावन आपण मिनिमम एक 5 वर्सां नंतर हो त्यांनी देवाक प्रश्न नमून ते काडच की नाका आम्हाला बद्दल विचारतात त्यांनी देवान त्यांनी जायत म्हणून प्रश्न जायत म्हणून सांगितलं तर तो उत्सव पुढे वर्साक त्यांनी विचारल्यार नेक्स्ट इयर काडची उरता तशें ते अंदू वर्स त्यांनी ते भांगरा मामाचे एक उत्सव काडलो आसा पूर्ती भांगरा मामाय आनी ताची जे लक्ष्मीनारायणाक बी ताचे भांगराचे कवचे वगैरे आसा रामपुरुशाक एक आसा आनी तशी भगवतीक बी तशीची भांगराचेच एक सगळ्याची उत्सवाचे एक कवच गिवच आसा तशी हो भांगरा मामाय उत्सव आसा आनी ते भांगरा मामाक म्हळ्यार एक नागवेकार फॅमिली म्हणून आशिल्ली तांकां संतान जालें नाशिल्लें ते खातीर तांणी देवा कडेन मागून घेतलें की आमकां संतान जालें एक आमी एक देवीले एक रूप दिता म्हणून तशी तांकां संतान जालें तेन्ना तांणी ते हांगा जे भांगरा मामायचे एक रूप करून तांणी हांगा हाडिल्लें तशी तांकां मागीर नंतर संतान वाडलें तशी तांकां नागवेकाराक हांकां जास्ती फॅसिलिटी आसा मागीर हांगा प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले धेंपो तशीच नंतर पंगाळ नायक म्हणून सांगून आसाची तांणी ओटो वायस प्रेसिडेंट मागीर शानबाग बाळेरी म्हणून आसाची तांगेले एक हें आसाची ट्रस्टी म्हणून मागीर घोडे महाले हे सगळे तांगेले 10 जण ट्रस्ट आसात अशी आमगेलें देवस्थान चंदायन चलता तांतू भितर आमगेलें कसं म्हणून जाल्यार 23 हे 23 एक कुळावी म्हणून सांगून आसात प्रतिकोल चंपे भट मुलकी भट मागीर नंतर तुगेले ब्रह्मावर नायक कोटेश्वर पै ब्रह्मावर पै मागीर कारकळ पै नंतर मल्ल्या म्हणून फॅमिली आसाची अशी खूब पडुकोणे काळावर अशी तांगेले एक एक सरनेम आनी प्लस तांगेले गोत्र हे आशिल्ले सगळे आमगेल्या देवस्थानाक कुळावी आसाची ते सगळे कुळावी ह्या टायमार तांणी पळोवच्याक येवन तांणी ते एक सेवेचे भाग घेवन सेवा घेवन हे करताची रात्रीक हाजे तुगेले सिमोलंगन म्हणून हाजे तुगेले एक उत्सव आसा शेषोत्सव तो शेषोत्सव हांगा सगळ्याची आनी प्रांगणा भितर भोंवन सगळे आर्त घेवन येता अशी आमगेले एक आयच्या दिसाक व्हड उत्सव चंदायन चलतो आसा महानवमी ते दुसू 5 जवो 7 वर्साक एक पावटी भांगरा महामाईक भायर काडचे कार्यक्रम चलता ह्या दिवसू भांगरा महामाई देवी जनाक दर्शन दिता फुगरी घालाची चंद दोळाची बालरुपाची महामाया देवी थळथळचे मांटवे भितरी प्रकाशमान जावन परजळतची बशिले पळोवचे एक भाग्यच म्हणवेत विजयदशमी तेसू महामाया देवीले महोत्सव चलता मोगारे गोंडे असले परमळाचे आनी रंगाचे फुलांनी तिका अलंकार करून महोत्सवांतू उत्सवांतू व्हरता ती
नारायणाय नमः रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे कुरु राम मामुद्धर तशीच आमगेले एक दिव्य भव्य भांगरामाय दर्शन सुद्धा ना आम्ही एक इतले दिवस पळयला जाल्यार इतले दिवस पळोवच्याक आनी वड्या पंचमी दिवस पळोवच्याक म्हाकाचे व्यत्यास दिसून येता. आयच्या दिवसाक ती मस्त खुशीर आसा, आनंदार आसती. तशीच तिगेले आयच्या दिवसाक दर्शन हांव केले तेन्नाची म्हगेले एक दोळ्यांत उद्दा येयले. आमी महानवमी दिवसाक पळयला, विजयादशमी दिवसा पळयला आनी तदनंतर त्रयोदशा देखून काली पर्यंत पळयल्या. जाल्यार आज इतले आनंदाचेर आसा म्हण सांगल्यार ते सांगूक साध्य ना, तिका वर्णन करच्याक साध्य ना. महोत्सवाचे आखरीचे कार्यक्रम म्हळ्यार श्री भंगरा महामाई देवीक पळ्यांत घालून जोईंग करचे जावन आसा. हे सर्व कार्यक्रम पळोवच्याक विंगड विंगड गांवांतून कुळावी भक्तजन येतात. देश विदेशातून अनेक जन हांगा येवन हो कार्यक्रम पळोवन संतोष भोगतात. आमगेल वीक्षक बंधूंनी आजी अंकोला आसचे श्री लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थानाचे नवरात्री उत्सवाचो एक दर्शन केलेलें आसा. मुखावेल वर्स नवरात्री वेळार आमी ह्या देवस्थानाक वचून आमीची हो उत्सव पळोवच तशें जावो म्हणून देवालक मागतची आयचे हे कार्यक्रम कैद करतात. हे तुमी पळोवचे न्हयशी लायक दियाची, आमगेले यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्रायब कराचे. हे तुमी यूथ ऑफ GSBचे यूट्यूबारी, फेसबुकारी तशीच जिओ टीव्हीरी पळोव येता. हे पळयले नंतर हाजी लिंक तुमगेल्या इश्टमित्राल मदेंतू दोस्ताल मदेंतू शेअर करच्याक विसरू नकात. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.